आमदार ना कांय ना हें खरोच जालें फोंड्या ह्या तालुक्यांत दुर्गत चयल्यार सगळे रस्ते उदक हॉस्पिटल वायट जायत आसा. मुखेलमंत्री म्हणटालो आपूण फोंडाचें सगळें चोयतो म्हूण आतां परिस्थिती एकदम बिकट जाल्या. लोकांक पासियेंस ना. ह्या सरकाराक फकत चोरपाचें पडोन आसा. हो लूटमार सरकाराक बारीक लोकांचे प्रश्न सुटावे करपाक ना. फोटाश्यो मारून इलेक्शन येता तेन्ना सांगलोलें एश कोतले तेश कोतले. हॉस्पिटल जे ID हॉस्पिटल आसा थिंगा परिस्थिती एकदम बिकट आसा. हेल्थ सेक्टर गोंयभर जरी चयल्यार पीपल आर सफरींग, पीपल आर डायंग बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर. आनी मुखेलमंत्री जेन्ना आज गोंयभर जेन्ना भोंवता आज जर सादारण बेजीक अमेनिटीज लोकांक जेन्ना तो म्हणटा हर घर जल, आख्खे गोंयांत ताका देशांत अवॉर्ड मेळटा. कसलो जलूय ना नळूय ना कांयच ना, फक्त फोटाश्यो. ह्यो फोटाश्यो जे ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीन बंद करचे. लोकांली समस्या जी पळय आहा तें करपाक मुखार सरचें. ह्या सरकाराचें एक्सपायरी पिरियड येयलेली आसा 6 म्हयन्यान. हे सगळे घरा बसपाचे. म्हाका खात्री आसा की येते 27 काँग्रेस पक्षाचे 27 आमदार जातले. युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून एक गोंयचें सरकार गोंयकारांक ब्लेस कोतले. आनी ही समस्या सगळे जे पळय आहा आमी लोकां मदें वचोन लोकांगेले प्रश्न समजून घेवन हे सुटावे करपाक आमी प्रयत्न. युरिबाब फुडें आतां इलेक्शनाक ऑलमोस्ट 6-7 म्हयने आसा आनी तो मेरेन आमदार नासतना फोंडेकारांनी आतां जे विशय जे आसा फेस करतात ते आतां कशें हँडल करपाचे आनी कोण तांकां आदार दितलो? ना, तुमकां खबर आसा इलेक्शन जेन्ना पावल्लें आमचो जो उमेदवार आशिल्लो तो जिखतालो म्हूण तांकां खबर आशिल्लें. हें मॅच फिक्सींग जालें. इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आनीक BJPचें ही ECI, ED, CBI, इन्कम टॅक्स आज हे सगळे तेंगेले टिमींत आसा. म्हाका खात्री आसा की पोंडा ह्या तालुक्यांत जेन्ना आज आमी उलयता इतले मंत्री आसा पूण सादारण कितें चल्लेलें आसा. सुविधा उदकाची रस्त्याची इतली गंभीर आनी हे प्रश्न इलेक्शनाच्या वेळार जे मुखेलमंत्री आयिल्ले दुसरे मंत्री आयिल्ले आज म्हाका दिसता लोकांक खबर आसा. आनीक दूख जाता कित्याक जायते पोंडाचे प्रश्न आमी काँग्रेस पक्षान जेन्ना आमकां निवेदन दिलें, बाब विलियम हिंगा आसा, बाब राजेश आसा, आमचे सगळे नेते विधानसभेन मांडपाक ते खूब टायम आमी मांडले. आनीक आश्वासनां आमकां फावो जालें. हेल्थ मिनिस्टर म्हणूंक लागलो जे पड इक्विपमेंट जाय ते थिंगा जातले. ब्लड बँक थिंगा शॉर्टेज आसा. जे रस्ते जातले म्हणून दिगंबर कामत म्हणटालो. आज परिस्थिती इतली गंभीर जालेली आसा की ह्या BJPक फकत हांवें सांगिल्ले ते भाशेन चोरपाचें पडलें आसा. बारीक लोकांचें पडोंक ना. आनी हांकां लोक कितें तें 27 दाखयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.